नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। नाफ्तान भरिल्ली टँकर बोट अजून कांय दीस आसत तशी खडपारच। मुख्यमंत्री म्हणटा हवामान सारखे असल्यार सोमारा सावन नाफ्ता काडपाक सुरू। एमपीटी बरोबर रिव्ह्यू बसका। जम्मू काश्मीराचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोयचो राज्यपाल म्हणून घेतलो सोपूत। मलिक म्हणटा काश्मीरातले प्रश्न व्यवस्था जाग्यार घालून शांत शीतळ प्रगतीशील गोंयांत। कळसा भांडुराक केंद्राचे क्लियरन्स फाटी घेवचे म्हणून गोयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ चल्ले दिल्ली। आमकां कोणें म्हादयचें म्हत्व सांगपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्याची हायवे आडायतल्यांक जाप। महाराष्ट्रांतलो दोडामार्ग गोंयांत घालचो म्हूण थंयचे व्हॉट्सॲप ग्रुप चळवळीच्यो बसको सुरू। शिक्षण, आरोग्य, सेवा, नोकरी, धंदो, बाजार सगळे गोंयांत, तालुको खंय नांवाक महाराष्ट्र। दर्या भरतीच्या ल्हारांवेल्यान वीज निर्मिती गोंय सरकाराचो प्लान। इस्रायलान तंत्रज्ञान केलं विकसीत, केंद्रान बावटो दाखयल्यार गोंयचे शिष्टमंडळ चल्ले इस्रायल भोंवडेक। आणि कसेल त्याची जमीन शेतकी खात्याक लागना, नाव्यार शेत जमनीची मालकी ना त्या शेतकारांक क्रॉप सबसिडी मेळना। पेडणे शेतकी खात्याचो कारभार, मांद्रेच्या शेतकारांक बादली बाबूगी। दोनापावला दर्यांत खडपार आडकल्ल्या टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाचें काम हवामानाच्या नांवान फुडें धुकलत आसा। हवामान सारकें असल्यार सोमारा सावन काम सुरू म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला। नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशनाची सगळी जतनाय खंय एजन्सींनी घेतल्या, भिवपाची गरज ना। मुख्यमंत्र्याची सांजे उसरां एमपीटी बरोबर रिव्ह्यू बसका जाली। चिन्ह पळयल्यार आनीक कांय दीस ती बोट दोनापावला स्पेशल एट्रॅक्शन कशी उरपाची। नाफ्ताची बोट डिले जायत आसा। फाटल्या डिले कित्याक जाली हेजी कारण तुमकांय खबर आसा। जो पंप हायड्रॉलीक पंप हाडलेलो पळय न्ही, तो लिफ्ट केला आसतना तो उदकांत पडलो, ताका लागून डिले जाली। बट आज आमी ऑलमोस्ट तेजी ट्रायल जी आसा पळय न्ही, हाजी ट्रायल घेतली। ऑलरेडी न्यू पंप हाडला। बोट जी आसा ही ऑलरेडी सेफ आसा तशी। तिका परत ही जेन्ना इनर्टेड तांच्या भाशेन शब्दांत सांगप जाल्यार इट इज अ इनर्टेड, म्हणजे तेजो त्या खातीर प्रिकॉशन सगळी ऑलमोस्ट सगळी घेतल्या। म्हाज्या म्हणजे हांवें आत्तां इन्फॉर्मेशन घेतलां आनी आज सांजचोय बी परत एकदां 8:30 हांवें एमपीटीन रिव्ह्यू मिटींग घेतलो आयज सांजची। आनी फाल्यांच्यान आमी नाफ्ता जो आहा पळय न्ही हो ट्रान्सफर इंटू द अनदर बार्ज वीथ टँक हातूंत ट्रान्सफर करपा खातीर फाल्यां सकाळच्यान ऑलरेडी स्टार्ट करतले। इफ वेदर परमिट्स, परत सांगता म्हणजे वेदराचो परत जर कितें प्रॉब्लेम जाला आसत इट वील डिले। वेरियस कारणां खातीर डिले जाता, तितून वेदर हो एकूय कारण तसोच आसा। बट म्हाका खात्री आसा फाल्यांच्यान आमी ट्रान्सफर करप हें आमकां शक्य जातलें। सत्यपाल मलिक गोंयचो नवो राज्यपाल। जम्मू काश्मीराचो आदलो राज्यपाल मलिकान राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो। मुंबय हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशान ताका अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। काश्मीरातले प्रश्न व्यवस्था जाग्यार घालून शांत शीतळ प्रगतीशील गोंयांत आयला। हांगा नेतृत्वाचो कसलोच वाद ना म्हूण तो मिडिया मुखार सर्टिफिकेटूय दिवन मोकळो। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, मोगोचो सुदीन ढवळीकार आशिल्ले। Satyapal Malik do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Goa and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa. डिप्लोमेटिक जगह जानी जाती थी, उसको सक्सेसफुली डील करके, सक्सेसफुली सारी चीज़ों को हल करके, और अब एक पीसफुल बढ़िया जिसमें प्रोग्रेस हो रही है, जिसकी लीडरशिप नॉन कंट्रोवर्शियल है, अच्छे से काम चला रहे हैं, उस जगह है। तो मुझे लगता है कि मेरा वक्त यहाँ बहुत आराम से और बहुत अच्छे से गुजरेगा। लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत काम कर रहे हैं आपके सीएम साहब, लेकिन गोवा दुनिया में नाम है गोवा का।
नवीन गव्हर्नरांचे हांव स्वागत करता. आतांच आमचे चीफ जस्टीस आनी तांणी तांकां शपथ दिलो. काल तांकां वेलकम करपाकूय हांव हांगासर आयिल्लो. वेलकम केल्या उपरांत तांच्यांनी स्टेटीच्या बद्दल म्हजे कडेन रिव्यू घेतलो. व्हडले बारीक प्रश्न सगळे स्टेटीचे समजून घेतले. ते जम्मू काश्मीर सारकिल्ल्या स्टेटींतल्यान आयल्या म्हटल्या उपरांत तांकां गोंय हें तशें खूब बारीक आनी शांतता प्रिय राज्य आसा. ती ज्या जम्मू काश्मीरांतल्यान हांगा आयला तांच्या खातीर हें नवीन आसचें ना. ऑटोमॅटिकली तांकां सगळी ह्या बाबतीची नॉलेज आसा. ऑटोमॅटिकली हांव तेंचें परत एकदां गोंयच्या सगळ्या जनतेच्या वतीन स्वागत करता आनी आमकां सगळ्या कामान तेंचें सहकार्य आसतलें हाजी अपेक्षा दवरता. आनी डेफिनेटली आमकां सगळ्या वेगवेगळे विशय सोडोवपाक तांची मदत जातली हाजी अपेक्षा दवरता. कळसा बांडुरा प्रकल्पाक ईसीची गरज ना म्हूण केंद्रान कर्नाटकाक क्लियरन्स दिला. ते फाटीं घेवचें म्हूण गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान सोमारा दिल्ली चल्लें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. म्हादयचो विशय कायद्यान आनी राजकीय माध्यमांतल्यान सोडोवंक जाता. आमकां कोणें म्हादयचें म्हत्व सांगपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्र्याचो हायवे ब्लॉक करतल्यांचेर बाण. फाल्यां आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय न्ही हे प्रकाश जावडेकर MOF मिनिस्टर आसा हेका मेळपा खातीर व्हरता. फाल्यां 11 वरांचेर तेचो टायमींग आनी मिटींग फिक्स जाल्या. म्हणजे थोडे आपल्याक खूब नॉलेज आसा अशी दाखयता बट ताका शुन्य नॉलेज आसा अशें म्हाका दिसलें उलयता तें आयकून. EC विड्रॉल कर म्हणपा लागलें. खंयसर EC दिवकूच ना. MOFान खंयसरूच EC कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक रिलेटेड टू द कळसा बंडुरा प्रकल्प दिवंक ना. आनी त्या प्रोजेक्टाच्या बेस तांकां इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर EIA घेवपाची गरज ना म्हटलें. तें लेटर विड्रॉल कर. तें लेटर फाटीं घेवचें हें आमी म्हटलां. आमचो डिमांड दवरला. तेन्नाय उलयलो, ताज्या उपरांतूय उलयलो आनी कालूय परत उलयलां. ताणें म्हटलां की इट इज एन ब्युरोक्रेसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या. ती लेट युअर डेलिगेशन कम. आमी ओपनली उलया ताजेर डिस्कशन करुया आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपुणूय एक्सप्लेन करता. आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसत ओके आपूण गोव्याच्या बद्दल अति संवेदनशील मी संवेदनशील आहे. मला गोव्याचं हित माहिती आहे. माझ्या गोव्याचं हित माझ्या लक्षात आहे. याच शब्दांनी ताणें म्हाका सांगलां. ती म्हाका खात्री आसा. आंदोलन करूंक जाय आसल्यार जेन्ना 2005 पासून थंय 12 पर्यंत जेन्ना ते कालवे बांदताले पळय न्हू रे थंय कोणी तरी वचोंक जाय आसलो. अरे ते बांदूं नाका निदान एक फ्लॅग घेवन तरी रावंक जाय आसलो. हांव विरोध करता म्हणून ते कोणी केन्ना केलें ना. आनी 12 पासून 17 पर्यंतूय कोणाक स्वप्न पडलें ना. आनी फाटल्या 2 वर्सांकूय बी कोणाकूच दिसलें ना. म्हादईचो कसलोच प्रेम कोणाकूच नासलो. खातीर कोणी रस्तो आडोवपाची म्हादई खातीर गरज ना. आनी रस्तो आडयले म्हणून म्हादईचो प्रश्न सुटचो ना. एक तर तो आमकां वेवस्थीत रित्या म्हणजे पॉलिटिकली हँडल करपाक जाय. अदरवायज न्यायीक प्रक्रियेन जे थंय रस्त्यार आसले पळय न्हू रे तांकां सगळ्यांक अजून सारकें खबर ना. ते एकदां वचून म्हणजे कणकुंबींच्यान सकयल पर्यंत देवात येवचें. म्हणजे कणकुंबींच्यान खंय डायवर्ट केला आनी कितले डायवर्ट केला आतां हांव सांगना. कितले डायवर्ट केला तेंय म्हाका खबर आहा. तें एकदां पळोवचें आनी मागीरच म्हादईच्या विशयाचेर म्हणजे कोणाक कितली पोट्टी डगा पळय न्हू रे ती कळटली. विजय सदस्य आसा पळय विजयान म्हणलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन आसा आय वॉश म्हणून ताका स्वप्न पडलें. ताका पयलींच कळ्ळें. तेजो स्वताच्या मंत्र्याक कितलो अभ्यास आसलो तो तुका खबर आहा मरे. म्हादईच्या विशयाचेर हांव उलयना. तेजो स्वताचो मंत्री WRD मिनिस्टर जो आसलो तो म्हाका म्हादईच्यो गजाली तेणी तेज्या मंत्र्यान आनी तेणी सांगपाची गरज ना. ती म्हादईचें ज्ञान म्हाज्या बाबतींत म्हाका जाय तितकें ज्ञान आसा. त्या खातीर आय वॉश काय कितें पळय तेणी थंय येवचो आनी उलोवचो. म्हादईचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात काँग्रेसीन वांटेकार जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप प्रुडंटा कडेन उलयलो. येस सो दिल्ली वचपाचें आसा. म्हाका विचारतले आमचे काँग्रेसचे काही नेते कितें करुया. आमी मागलां की स्पेशल अधिवेशन घेवपाक जाय असेंब्लीचें. दॅट इज ट्रू अ गुड डिमांड. पण तें जर जायना तर मिनिमम थिंग इज ऑल पार्टी इलेक्शन हॅज टू गो. सो आय टोल्ड आमचो दिगंबर कामत बाबा सांगलें की यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. वचा तुमी उलयलेशें जावचें ना आनी वचून बेश्टें वचून वचूं नाका झगडून या. कर्नाटकाक क्लियरन्स दिवंक केंद्राचे फाटल्यान लागिल्लो धारवाडचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशी. ताची मागणी तडीक लावपी केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर. गोंयचे शिष्टमंडळ वचून आतां ताकाच मेळपाचें आसा. प्रधानमंत्री वा गृहमंत्र्या कडेन गाठ भेट जातली काय ना ताचें कांयच निश्चित ना. फुडले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रांतलो दोडामार्ग गोंयांत घालचो म्हूण थंयचे व्हॉट्सॲप ग्रुप चळवळीच्यो आतां बसका सुरू जाल्यात. आयतारा दोडामार्ग गणपतीच्या देवळांत पयली बसका जाली. दोडामार्ग तालुक्यांत कसलीच उदरगत ना. थंय उद्देग नोकरी धंदे नात. शिक्षण आरोग्य सुविधा सारक्यो नात. मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालात नाजाल्यार गोंयांत घालात म्हूण चळवळ. थंयची शिवसेना मात त्या चळवळीच्या आड आवाज काडटा. थंयच्या लोकांची सगळीं कामां गोंयांतच.
आज आपली बैठक झाली. गोवा दोडामार्ग तालुका जो आहे तो गोव्यात विलीन व्हावा यासाठी ही बैठक झालेली होती आणि बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच युवकांनी ह्या बैठकीमध्ये भाग घेतला. सगळ्यांची एक तळमळ आहे ह्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या युवकांची की हा दोडामार्ग तालुका गोव्यात विलीन व्हावा. याचं कारण असं आहे की आजपर्यंत ह्या दोडामार्ग तालुक्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं गेलेलं आहे. आज दोडामार्ग तालुक्यात गोवा विलिनीकरण ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर एक चर्चा चालू होती, चळवळ. एक कमीत कमी 1000 ते 1500 युवक या चळवळीच्या माध्यमातून त्या ग्रुपला जॉईन झालेत. पण ही चळवळ कशासाठी झाली की आज दोडामार्ग तालुक्यात रोजगार, आज तुम्ही येताना रस्ते जर बघितलं असेल रस्त्याची खड्ड्यामयची परिस्थिती झालेली आहे. त्या एक व्यक्तीसुद्धा या ठिकाणी जर आजारी रुग्ण या ठिकाणी जर जात असेल तर त्या ठिकाणी जाता जाता तो रस्त्यातच दगावेल अशी परिस्थिती रस्त्यांची आहे की ह्या चळवळ अशीच चालू राहणार जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही. आमचे जे बंधू आता शिकतात सगळे शिकल्यानंतर आमकां बाबा BSc करता इकडे BSc करून आमकां वेळना जॉब मेळटला, परमनंट जातली, ही अपेक्षा सोडावी, ही अपेक्षा बाळगू नये. म्हाका वाटतं जय महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर महाराष्ट्राचा गर्व वाटता. पण काय ते म्हाका इतके दोडा म्हाका नोकरी करूची पण खंय हा फॅसिलिटी काय खंय करून थंयची शिवसेना मात एकली चळवळीचे आड आवाज काडटा. तातल्या एकल्यान प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर हात घालो. ताका दोडामार्ग गोंयांत गेल्ले नाका. आज दोडामार्गमधील बहुतांशी तरुण ह्या ठिकाणी दोडामार्गचा भौगोलिक विकास झाला पाहिजे ह्या उद्देशाने एकत्र आले. काही लोकांच्या मनामध्ये असे अपेक्षित होतं की गोव्याच्या धर्तीवर जो विकास भौगोलिक विकास झालेला आहे तो दोडामार्गमध्ये झाला पाहिजे. आमच्याकडे सत्ताधाऱ्यांकडनं ह्या ठिकाणी अन्याय केला जातो. गेली 70 वर्षे देशाला स्वातंत्र्य मिळूनसुद्धा ह्या ठिकाणी विकास झाला नाही अशा प्रकारची भावना होती. ही त्यांची भावना अत्यंत बरोबर आहे. परंतु गोवा हे अत्यंत लहान राज्य आहे आणि काल परवापर्यंत हा केंद्रशासित भाग होता आणि संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये कारवार गोवासह महाराष्ट्र हा संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे अशी अनेक नेत्यांची मागणी आजही आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा जोडला गेला पाहिजे. गोयच्या शिमेवेल्या या महाराष्ट्राच्या वाठाराक ना वाली, शिक्षण, नोकरी धंदे, आरोग्य सेवा, बाजार तांचो सगळो A to Z व्याप गोंयांत. तालुको फक्त नावाक महाराष्ट्रात. कर्नाटकातल्या कारवार जोयडा तालुक्यातल्या लोकांची गत तशी दोडामार्ग वाल्यांची. तांचो चरितार्थ चलयता गोंय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. दर्याच्या भरतीच्या लारांवेल्यान वीज निर्मिती करपाचो गोंय सरकाराचो विचार चल्ला. इस्रायलान असलें तंत्रज्ञान विकसीत केलां. हे तंत्रज्ञान पळोवंक वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या फुडारपणान एक शिष्टमंडळ इस्रायलाक वचपाचें आसा. गोंयांत थर्मल पॉवर प्लांट येवंक शकना. ताका लागून असलें तंत्रज्ञान पर्यावरण पूरक थारतलें म्हूण काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. हे इस्रायल ट्रिपीक आदीं केंद्राचो बावटो लागतलो. टायडल वेव एनर्जी इज अ न्यू थिंग इन द वर्ल्ड. पयलीं टायडल वेव्स घातलेली खूब वर्सां पयलीं, बट इट हॅड फेल्ड. पण आता विथ द न्यू फ्लोटिंग टेक्नॉलॉजी ऑफ टायडल वेव इट इज बीइंग सक्सेसफूल इन इस्रायल. आनी आमी गोंयांत जेन्ना आमी ट्राय करूंक सोदता, सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू गिव परमिशन टू गो टू इस्रायल आनी परमिशन इज अवेटेड. ऑन द परमिशन कम्स, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टायडल वेव ऑन अ फ्लोटिंग जनरेशन इज वॉट वी आर ट्रायंग टू गो अँड स्टडी इफ इट इज फिजिबल इन गोवा. आमचें स्वप्न आसा, आमचे CMाचें स्वप्न आसा की गोवा शूड बी सेल्फ सफिशियंट इन एनर्जी. आनी आमी हांगा थर्मल पॉवर प्लांट घालून ते करूंक शकना. पण आमचे कडेन दर्यो लागीं आसल्या कारणान टायडल वेवाचेर कितें तरी जाता जाल्यार आमी तेका स्टडी करपाक आमी वयतले. आमी चड करून इस्रायलाक वचपाचें आसा बिकॉज दे हॅव डन अ टेस्ट केस आनी इट इज बीन सक्सेसफुली ऑपरेटींग. सो वी वील गो देर, लूक एट इट आनी मागीर ते हांगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जर गोंयान करूंक शकता जाल्यार तो एक आमी तांचे कडेन मागतले टू सी हाव इट कॅन बी ऑपरेटेड इन गोवा. टीम ऑफ हांवूय वयतलो, म्हज्या वांगडा आनी 3-4 डेलिगेशन म्हणजे 4-5 मेंबर डेलिगेशन ऑफिशियली आमी वयतले टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ टायडल एनर्जी इन गोवा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कसेल त्याची जमीन म्हणटा तें शेतकी खात्याक लागना. ज्याच्या नांवार शेत जमनीची मालकी ना त्या शेतकारांक क्रॉप सबसिडी मेळपाची ना. पेडणेच्या विभागीय शेतकी कचेरेंत कारभाराचो हो नेम. मांद्रे सावंतवाड्यावेल्या शेतकारांक पोरूंक क्रॉप सबसिडी दिल्ली ना. शेत जमनीचे ते मालक न्ही म्हूण तांकां खंय सबसिडी मेळूंक शकना. क्रॉप सबसिडी न्हयकारिल्ल्या पात्र शेतकारांचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. मोदी सरकार आसूं ना जाल्यार गोंयचो
शेतकारांच्यो स्किमी सध्या कागदी पुराव्यांचेर आडकल्यात. कोण ते जमनी रोयता, कोण कसता, कोण कष्ट करतात ताचे सरकारी बाबूंक पडिल्ले ना. दत्ताराम सावंत 10 क्विंटल तांदूळ रोयता, दुसऱ्याच्या शेतात पिकावळ काडटा म्हूण ताका पोरू सबसिडी दिल्ली ना. शेतकी विभागीय कचेरेत ताणें सगळे डॉक्युमेंट दिल्यात, मात अजून मेरेन क्रॉप सबसिडी ना. गेल्या वर्षी मेळूंक ना, दोनूय वांयगणांय मेळूंक ना, सर्दी मेळूंक ना. कारण हांव लोकांचे शेत करता न्हू, अशें म्हाजे काय शेत इतकें ना. 10 क्विंटल भात जावं की म्हाजें शेत ना, हांव दुसऱ्याचें शेत करून अशें हें करता न्हू. तो म्हणटा तुजी जागा कमी आनी भात जास्त जाता गव्हर्मेंट. दुसऱ्याचे उतारले तरी ती सबसिडी येना. च्या पयलीं तुमकां अशें प्रॉब्लेम जाताले, पयलीं तुमी करताले तेन्ना जाय, पूण हांवें दुसऱ्याचे उतारे दिवन परत ते ह्या करून 2-3 वर्सां म्हाका येयली, बरी येयली, काय कटकट ना. हांवूच हे अशें हें जालें. आतां काय लुकसाण जाली न्हू, लुकसाण आतां भरपाई मेळना जाल्यार काय करतले आनी आमचे कडेन कांय उपाय ना न्हू. आनी वांयगणाचे मी तशेंच केले, 500 किलो म्हणजे एकच फाळी आहा तेची म्हाका 500 किलो भात जाल्ले. आनी मी उद्या वांयगणांक घातले भात आनी दिले तेंचे कडेन, ते उतारू दिले. ते म्हणाले तुझा जागा कमी आणि भात जास्त, पण तितकेच जमनी ह्या भात पिकलो ना आणि आम्ही पिकवूंक ना, तितक्याच मी दिला. त्यामुळे तुका तितकी येवची ना, 200 किलो सबसिडी येतली, तुमची मर्जी म्हटलं आणि मी सोडले. मग ते सागर सावंताक फाटल्या 2 वर्सां सावन सबसिडी मेळूं ना. ताचो क्रॉप सबसिडीचो अर्ज भायर मारला. शेतां रोवपाची काय ना हो ताचे मुखार प्रश्न. शेतकार कृष्णा सावंताकूय 2 वर्सां सावन सबसिडी हातार पडिल्ली ना. 2 वर्सां आतां जाली म्हाजी सबसिडी ब्लॉक आसा. हांव इतके शेत करता की ते लोकांचे करता. माझे कृषी कार्डार थोडी एरिया लागलेली आसा, ताका लागून हांव दुसऱ्याचे करता. लेकीन ह्या आमचो ऑफिसर आसा न्हू पणजे हेड ऑफिसर, ते कितें म्हणटा की तुमी दुसऱ्याचे करता ते ब्लेम जाता म्हणटा. ताका लागून आमी शेत करपाचे काय ना करपाचे हे तेंचेर आतां डिपेंड जाले न्हू. आमकां इतके त्रास तेंच्यांनी केला की शेत करूंक जायना अशें हे तेंच्यांनी त्रास केल्ले आसा. पण आमचे इतकेच मागणी आसा ते साहेबा कडेन की तेंच्यांनी आमकां शेतकऱ्यांक हेल्प करपाचें आनी आमचो जो प्रॉब्लेम आसा सबसिडीचो तो सॉल्व करपाचो. तुजी कितली सबसिडी ब्लॉक आहा? म्हाजी 40,000 ब्लॉक आसा. तूं कितले शेत करता, कितले पिकयता? हांव 45 क्विंटल भात पिकयता. हाच्या पयलीं तूं शेत करता तेन्ना कसो कितें? तेन्ना इतलो प्रॉब्लेम केन्नाच क्रिएट जावंक ना. ह्या 2 वर्सांकच प्रॉब्लेम व्हडलो क्रिएट जाला. कितकी वर्सांनी सबसिडी येवंक ना तुका? जाले 2-3 वर्सां जेवंक ना. सबसिडी दिवंक ना तुका? कितकी रुपया आसतले अंदाज? 12,000 सुमार. 12,000 तुमची सबसिडी अजून मेळना. सबसिडी मागूंक गेल्यार कितें सांगता तुमकां ऑफिसर? येवंक ना म्हणटात. ऑफिसर म्हणटा येवंक ना. तुमकां तुमी दुसऱ्याची जमनीचेर बीन भात पिकयता का तुमच्या? आमचे स्वताचे. पेडणेचे शेतकी विभागीय कचेरेंतलो स्टाफ खंय शेतकारांक सारको त्रातामेंत दिना. कारभारात सरकारांतल्या वेल्यांनी लक्ष घालपाची परिस्थिती. आमच्या पेडणे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा न्हू, अशें खंयच ऑफिस ना. कित्याक कोण शिकलेले नसतात, तांकां ते बरोवपाक येना. ती सांगतात तुमची फॉर्मां तुमीच बरया. मागीर ते बावडे कशे बरयतले? हांकां गव्हर्मेंट पेमेंट दिना ना. एक जर पेन सायन मारपाक मागले तर ती भयंकर नाका जाल्ले उलयता. ही सिस्टीम डायरेक्टरान भितर लक्ष घालून ती सिस्टीम नेवी पद्दत करपाची. थंय असल्या वर्करांक काय तरी शिक्षा दिवंक जाय अशें आमकां शेतकऱ्यांक दिसता. अवेळी उटंगार, चक्रीवादळां, बुट्ट्यो, हुंवारान आदींच ऐन पिकावळीत शेतां भाटां कुसल्यात. असले परिस्थितीत सरकारान शेतकारांक हात सदळ करपाचे सोडून बाबुगिरी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बाणावलेची सुंगटांची हेचेरी फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं बंद पडल्या. थंयच्या क्वॉर्टर्सांनी व्यसनी भुरग्यांच्या टोळ्यांचे रातीवितीचे सोरो आनी ड्रग्सांचे अड्डे चलतात. हेचेरी बंद पडली तरी थंय स्टाफ येता आनी कांयच काम करिनासतना खंय पगार घेवन वता. सरकारान ह्या हेचेरीचेर नजर घालून ती जाग्यार घालची म्हूण हेचेरीक जमीन दिल्ले थळावे मागतात. ही आतां हेचेरी गेली क्वॉर्टर्स क्वॉर्टर्सान थंयच्या गेले जाल्यार म्हाका जाय बरी वर्स जालें हे बंद आसलें अशें दिसताय. आनी हे अशें करून रॉंग हे सगळे जिलां कोण दवरल्या हितून रातीच्यो रॉंग एक्टिविटीज जाताय. हालीं कोणाक मर्डर दिवंक कोण हिका कोणाच्यान लिपोवपा जाता. गव्हर्मेंट केदो उठटलो बाबा जाग राव. आनी हे फिशरीज मिनिस्टराक मागवता हें काम तुगेलें न्हिदोन राव नाका. हे सगळें कितें आहा तेजेर थोडोसो फोकस घाल. आनी हिंगा भुरगे रातीचे ड्रग्स घेवन येताय, कोण कोण पिवपा येताय. एक लायट ना हे जाग्यार. हे देखून इथं वर्कर्स आहाय ते येताय बसताय होब्र माताय वयताय मोबायल घेवन हेटाय वयताय. बाबा गव्हर्मेंट आमकां आमचे देखून टॅक्सा पयशे काडटे भाशेन आनी हेंकां पुसूंक हेंकां खुंयचें दुसरें काम दी.
बाणावलेची सुंगटांची हॅचरी कितली वर्सांत जाली बंद आसा. सरकाराचो कोणूच तिचेर नजर सुद्दां घालिना. थळावे म्हणटात हॅचरी जाग्यार घालपाक शकना जाल्यार तांच्यो जमनी परत दिवच्यो. ही प्रॉपर्टी मरे मुगे पाय आसता 1978 मरे एक्वायर केलेली. डॉक्टर विली कितरे हो आसलो फिशरीज मिनिस्टर कळ्ळें का. त्यांनी ही एक्वायर केलेली इगोजीची आनी आमगे सायडीन आनी एक नेबर आर्नॉल्ड म्हणून ते गेली आनी मुगेली गेलोली. बट व्हडलेच पेमेंट मेळना. तेदो 78,000 तेदो व्हडले आहले ते 78,000 फ्रॉम 2005 चलयल्या मागीर ती बंद पडलेली आनी आतां चयल्या सगळे कंडिशन वास जालो. हिंग सगळी राती कोण कोण येताय हिंग पळो आसता सगळी गाबेज थंय चयल्या कितें कितें आहा तें. आतां म्हाका गव्हर्मेंटा रिक्वेस्ट करूंक जाय तेका तर हे मेंटेनन्स जायना न्हू ती आमकां एक्चुअल ओनरान ती पद दिची प्लेस कित्याक तेणें हें सगळें हें केलें. आमदार चर्चिल म्हणटा सरकारान हे सुवातेर एक बरें एक्वेरियम करचें. ट्युरिजम स्पॉट जाल्यार थंयच्या लोकांकूय कामा धंद्याक आदार. मुगेले मागणी आसलें लास्ट टायम म्हाका सुद्दां हावजान हांवें हें काडलें ती हेचेरी कितें कोताय काय म्हणून. पूण ती हेचेरी पळय ती हेचेरी जावपाची ना तिका. पूण तिंगा एक बरें एक्वेरियम तर हाडला. आज आमी गोंयांत एक्वेरियम ना. सो एक टुरिजम म्हणटा ते सारकें मेन टुरिजम आतां कितें एट्रॅक्शन हाडप जाल्यार एक्वेरियम हाडप बेस्ट. म्हाका सुद्दां फिलीप नॅरी गेली जो पळय मिनिस्टर आहा फिशरी मिनिस्टर फिलीप नॅरी जाला ताका इंट्रस्ट आसा रे कितें जाल्यार करपाक आनी ताका एक चोड आहा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पद्मश्री फादर रोमाल्ड डिसोदाचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले. 93 वर्सांचेर पर्वरी जेजुईट हावजांत तांकां शुक्रारा मरण आयिल्लें. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो फादर रोमाल्ड संस्थापक वांगडी. पर्वरी होली फॅमिली इगर्जींत सांजे तांचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले. राजकीय समाजीक उद्देगीक शिक्षणीक मळावेल्या मानेस्त तांचे निमाणे यात्रेक आर्गां ओंपूंक पावले. He was also a man committed to creativity, innovation. He liked new ideas and he would encourage his students to dream big dreams so that they could come up with new things both for the state of Goa as well as for the country. In general, Father Romuald was a great visionary. I will share with you my personal reminiscences about my eldest brother, Romuald. There was a difference of 10 years between Romuald and me. And so, I have always looked upon him as a revered older brother, much loved but rarely seen. We have lost one of the greatest institution builder. एक गोंयच्या नखेत्र कशें जाणें 3 व्हडली इन्स्टिट्यूशन्स भारतांतली तयार केली. आनीक फॉर मी एज अ डायरेक्टर जेन्ना जेन्ना ताची गरज लागतली आनी ताका उलो मारलो आनी फादर आयलो ना अशें केन्नाच जालें ना. It was a great soul. We have lost a great educationist. I had the privilege of working with Father Romuald over the last 6 years. He requested me to start the MA in Wellness Counseling course at the Nirmala Institute of Education, and he was a real stalwart. He kept on reading and encouraging the students also to keep on reading and questioning. Even on the 19th of October, he came and took his classes. He refused to give up. So I'm deeply grateful to Father Romuald for all that he has done for Nirmala Institute, and we want to keep his legacy alive. गुवाहाटीत पेजात खेळ करून नॉर्थ ईस्ट युनायटेडा कडेन मॅच बादाबाद दवरून FC गोवा शेनवारा रातीं गोंयांत पावले. FC गोवाचे सपोर्टर ग्रूप गौर आर्मीन तांकां विमानतळार उमेदीन येवकार दिलो. FC गोवाची फुडली मॅच 7 तारखेर मुंबय सिटी FC आड मुंबय जावपाची आसा. गोंयचे नीरज सारीपल्लीन निमाणे 3 फेरयेंत बरेपैकी खेळ दाखोवन अखिल भारतीय TTCA उक्ती फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्त जिखली. गोंयचोच अमेय अवधी सर्तीचो उपजैतिवंत. तिसवाडी तालुका संघटनेन सर्त दवरिल्ली.
इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.